व्हरायटी स्पेशल बिर्याणी राईस ही लायिल्ली आसली आनी ही रेडी जाल्यार जवळ जवळ 15 दीस जाले। टेस्टिंगाक म्हाका डायरेक्टराक इन्फॉर्म करचें पडटा की हार्वेस्टर धाड हार्वेस्टर। हे फावटीकूय हांवें डायरेक्टराक सांगलें, डायरेक्टरान ताका इंटिमेशन दिलें की हार्वेस्टर ताका धाड म्हणून। धाडटा म्हणून सांगलें तेणें, म्हाका सांगलें धाडटा म्हणून, तरी पूण धाडूंक ना। परत सेकंड टायम जेन्ना डायरेक्टराक आमी सांगल्या बरोबर डायरेक्टरान काल आमकां हार्वेस्टर धाडलो। आतां कितें आसा तें जेन्ना ओले आसल्या कारणान तें मशिनान हें जायना, बरें भात सुट्टाना तें आनी तें निमाणें कितें आसता तेजो जो कूड हें भायर सरता, आमचो ग्रास भायर सरता, तेचे बरोबर तें नाल्यार हें भायर सरता। हार्वेस्ट करून फायदो कितें आहा, तेका तें हें भात सगळें सुकचें पडटा। तो मोयरा जाला, मोयरा आमचे ऑफिशियल्स आहा ते इन्स्पेक्शन करून गेले। आतापर्यंतच्या रिपोर्टा प्रमाणे एक 2-3 हेक्टर जमीन आसा आणि शेतां सामकी ती पडलेली आसा, म्हणजे हार्वेस्टिंग जावपाक कठीण दिसता थंय। पावले दोनूय शेतां आहा तितून बाकीच्या सगळे जे शेतकार आसले पळय तांच्यांनी आपलें हार्वेस्टिंग करून सोंपयलें केन्ना 15 दिसां पयलीं। सो हांचे मातशें जेंची जी वरायटी घातल्या पळय ती मातशी एक 15 ते 20 दीस लेट पिकता ती। सो त्या प्रमाणे ताका मशीन काल आमी शिफ्ट केलें। एक शेतकाराचें काम जालें आनी फक्त एका शेतकाराचें उरलें, ताचें सुशांत साळगांवकर ताचें नांव। सो अनफॉर्च्युनेटली काल अनैसर्गीक पावस म्हणटा तसो काल पडलो आनी बॅड लक ताचो की ताका काल काम करूंक मेळ्ळें ना।